साताची काढून सांगता कुर्साची कुरू हांव रिंग मास्टर जावन आसा सर्कसाचो सर्कसाता कोता सुरू रिंग मास्टर मुळचे जावन आसा केराचो गुरू सर्कसांत तोरेचे खेळ करून सोन्याक एकलो जोडटा आबू तुमकां हांसोयता तो जावन आसता सर्कसांतलो जोकर 3 वरां तो तुमकां खुशाल दवरता तुमी आसता ताका पळयतर सर्कसो बोना चोरी सर्कसांत त्या जोकर नासत कर तो तुमकां हांसोयता पूण खरें दुखीचे कुटलीतल्या जाय ताच्या भितर थोडी चेडवां 3 सोरे चलतात परवा नासतना जिवाची कितें घडटा ताका कांयच पळोवंक ना सोरेचेरूच दिसता साताची समीर पडत तर ती मोडटली विचूकोन एके गोडयेची हा सोडून ती सोरे चलतात मोजूत नासतना पासून बोडयेची सर्कसांत कितल्या तोरेचे केलते पळयतात थोड्यांक आमी शाबासकी दिता पूण थोड्यांक शाबासकी दिवंक विसरतात 3 वरां केल पळोवन सर्कस म्हणून आमी घरा येतात पोटांतलें भरून बिरां कळण प्रसंग ते आपल्या जिविता राडटात जावन आसा संवसारांतलो रिंग मास्टर गरीबाच्या फाटीक तो चाबूक मारता ताणें कितें बरें करीत तर गिरेस्त मनीस आसता ताचे लागीं इलिशीत गळत तर कारण गिरेस्त मनीस सोज मोतात गरीब सर्कसांतलो एक जोकर जशे पोरी ते सर्कसांत मनीस खेळ कोतात घेवन तोकर तेच पोरी तातूंत आसता जोकर रिंग मास्टर तेच पोरी जनवारां करतस रिंग मास्टर जनवारांक चाबूक मारून म्हणटा आसा त्या जाग्यार बस गिरेस्त मनीस गरीब मनशाचें जिवीत करून दवरला एक सर्कस प्लॅटफॉर्माचेर ते सामान व्हरपाचें आनी एक सांग तूं कोणी वचपाक कितू पयशे घेता मरे पात्रांव ठीक आहे पयशे घेवपा पात्रांव घेता तूं बोलो वचपाक म्हाका सामनाक पयशे दिले जाल्यार सामनाचे पुरो मुंज नाका 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 तूं आमच्या मरे बरें सांग हय मरे बॅग घे आनी आनी ती प्लॅटफॉर्माचेर तुगे सामान हाड दुराचें साक बियां हाड ते घे आम्हाला लाय रिक्षा लाय आनी व्हर बरें 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 ओके सामान घेतोय ना ना तू सामान घेऊन बरे पात्रांव थँक्यू ओके बरें थँक्यू कसो पीस घा फुटो सामान घेवन गेलो अरे सामान घेवन गेलो म्हाका पळयलें ना आसूं आसूं आं तो आनी जाकरू खंयच्या तरी हॅलो पिकरू अरे एक सांगू तू कित कोता हांव कित कोत्ता बरें आहा रे तूं स्टेशनार कित कोता अरे हांव सकाळीं येयलो सकाळीं मुगे व्हंकले पावोवपाक बेलगांव वचपाक दोकोल बेलगांव एक एग्जाम आन्सर कोता एग्जामी कसो एग्जाम
सायन्साच्यो तू सांगता मरे ओकले सोका म्हणून पावन येईल म्हणून आणि सायन्सा एक्झाम होतो अरे वय रे सायन्साच्यो अरे बाबा सायन्सा म्हणून केसो अरे दोतोर दातोला किती तुझं तुला सायन्सा एक्झाम करून पडाई अरे बाबा सायन्सीचो जाती हा ते बऱ्या तू इंकित करतो रे अरे हांव कित कोत म्हणचे अरे बाबा सोकाण येयलो पांच हांव हे बिजनेस कोणा एरदुराचे अरे तेक लागून लावतालो हांव खंय चालले बाबा ती सुकाण गाडी ती येयली ना बेलगांवसून ना म्हणून लागले 3 वर लेट जावन म्हणपा लागले आमी कित्याक आपल्या खबर नंपा लागले मागीर म्हाका कळ्ळें अरे गाडी टायर पंक्चर जाल्ले दिसता सगळे टायर पंक्चर जाले गाडयेचे आनी ते टायर पंक्चर करून ते सगळे बोता कितें कोत म्हणल्यार तांकां 3 वर लागली उपरांत मागीर गाडी पावली इतलें सामान हांवें काडलें आनी हांव कितें करतलो मागीर चिंतीत रे एक रिक्षावाल मेळ म्हाका रिक्षावाल मेळ्ळो हांवें चल बाबा तुवें सांगू इतलें सामान मुगे घाल गोल्ल्या वचपाक कितू पयशे घेतालो तो म्हणपा लागलो पात्रांव तूं आमगे मनीस मरे तुज्यान पयशे जाय तुज्यान पयशे घेवपाचे सामणाचे पयशे दी म्हणपा लागलो हांवें म्हणून वगत केला हांवें मुगे बॅग घालो ते काल तेका दिलें आनी ते सगळे प्लॅटफॉर्माचेर मुगे सगळे सामान आहा मू तें घाल कुल्या लाय तितून भितर घाल आनी तूं यो मू बट एक राउंड मारून येयलो पात्रांव तूं येना म्हणून लागलो हांव कितें येतलो तू मागीर कितें सांगली आनी कितें सांगलें म्हणचे हांव येयना तू येना तू सामान घेवन वच मुळे कित्याक म्हणचे अरे बाबा मुगे सामोर एक हुंक्या पावल ते पावला हांव तो रिक्षान बसलो जाय तूं आनी मुगे पयशे खारी करूं बसनासले म्हाका त्रासा उडयता वय आनी मुगे भायले त्रासा उडयता अरे ना रे बाबा सांगता तुवें मुगेले पयशे हायले म्हणून ना रे बाबा हांव म्हणटा तुवें मुगे पयशे हायले हाय ना रे बाबा आनी जरी तर तूं म्हाका फोट मारीत तुका हांव शेणा गायरी पुतो तू वयले हायले म्हणून सांगता अरे मुजी बायल म्हाका सदां सांगताली मुगे चेडवा नन हुंय वर्सा शिम रुपये बँकान घाता मू आतां मुगे चेडवा जाली 24 वर्सां कायद्यान 2400 रुपीज आसपाना काय आनी तूं कितें काल म्हाका 600 रुपयांनी फटयता म्हाका पासेस ना आयक रे बाबा आयक तुवें कितें जालें तुवें तुगे बायलें तुका सांगिल्ली ती होर खबर वर्सा चेडवा नांवान शिम रुपये घाता ती होर खबर ओके आनी 2400 रुपये पर जाल म्हणटा ती होट खबर कित्याक म्हणजे तुगे चेडवा गे और वस केदोन ती खबर आहा तुका ती म्हाका खबर ना तू केदो काजार जालो ती तू खबर आहा खबर ना तुगे चेडवा गे और वस केदोन ती तू खबर आहा तेवूय खबर ताई खबर ना जाल्यार आयक हांव सांगता तें आयक तुगे चेड जालोले फेब्रुवारीचे 29 तारखेक फेब्रुवारी 29 तारीख फकत 4 वर्सांनी एक पाट येता ताका म्हणटा लीप इयर म्हणलो जाणा तूं कितें तेवूय खबर ना खबर ना आयकला सांगत तें लीप इयर म्हणलोले फकत 4 वर्सां एक पाट येता तुगे बायल तुगे चेडवा गेल्या वर्साक शिम रुपये घात म्हणटी होर खबर म्हणटरी हे 24 वर्सां मध्ये फकत 6 पाटी लीप इयर येयला म्हणटरी तुगे बायल वर्सां 100 रुपये घालता म्हणटोची हे फकत 600 रुपया जालें नाही 2400 रुपये पयला तूं म्हाका माता अरे पिकरू तू कित सांगपाचें मुगे बापूल भाव मेलो रे पेसांत आणू कोण आमगे बापूल भाव पेसांत आन मेला हय तेगे मरण आत्मा जाला आनी हांव रावलां आमगे सोयऱ्या मनीस न्हू पेदो तुका माती घालपूस हांव रावल तिंका चोवपा आनी निमाळ कडेन हांव भाशण येता सो तुका सांपलो अरे बाबा तू चोयन हांव बसी वयर देवला हांव मोरला गेल्लो कोणाच्या आमगे ते तांदरा माशें चोळ मेळ्ळें रे बरें केलें ती हय तुका चोयन हांव येयला बरें केलें हय कोण मेळ म्हणटी ते बापूल भाव पेसांत आन मेला पेसांत आन मेला अच्छा गुड अरे पिकरू मुगे बापूल भाव मेला आनी तूं कितें म्हणलें आच्या गूड तूं म्हाका हात दिता कितें मुगे बापूल भाव बरें दे सवय जाली कितें जालें अच्छा गुड म्हणून येता पिकरू तू खबर आसतली हा मुगे बापूल भाव तो पेसांत आन कितलो मनीस धडीर आसलो सारको भायल भुरग्यां त्रास करतालो भायले मातालो पिवन येतालो भायले मातालो भुरग्यां मातालो आनी तेका भुरगे एक शिता गोट्या पाचेर करतालो सारकें बनबाडाचें पूण मेलता न्हू मेलो तूं जाणा तेगेलो फ्रेंड पेसांत गेलो फ्रेंड वयल वाड्याचो आदोगाद शास्त्रीकार तो येयलो मरना आनी तेणें फोंडाचे 2 उतरां उलयलीं कितें म्हटलें तेंच तो म्हणूं लागलो आयकाय म्हज्या भावांनी भयणांनी
आमच्या वाड्याचो पेसातान इतलो बरो मनीस आसलोलो इतलो बरो आसलोलो बायलेक आनी भुरग्यांक सारको पायण्यान उलयतालो केन्ना जेवणा पाचे कोण आसलो कितें जाय तें सगळें हाड दितालो एश म्हणून तेणें आनी जायतें सांगिल्लें तेणें इतल्याकूच मुगे ऊन म्हणपा लागली बाबा म्हणपा लागली भितू वस आनी काशां धांवपणें उगोळ्यान चोय म्हणपा लागली मेल तो आमगेलो पाय जाल्यार तुझे सांगो खावची कोणे चोरी सापडून बायले खायले रोणे ती म्हणटा पेरयेन पासून मेवतात मोठे चोणे चोरी सा तुझे भुरग्याच्या गोड्यांतले मुणे गिरायकाक पारांक सोदता आपल्या पासाक आची चोरी सापनास येतात एकाच घासाक हे गायेचे मांस मिक्स करता डुकराच्या मासाक डुकरांचो प्रेस वाडून चोरी सांबाळली देखून थोड्यान चोरी करपाची सोडली हाकाच लागून चोरी धाकटी करची पडली ते सोडपूण या मुखार चोरी सांकोर गोडली कशी म्हज्या तोंडाक पळय नाका तुज्या वसल्याचे या फुडें गिरायक नाका तुझी गाण कोत्ता सांगून सगल्या लोकांक आची निष्ठुरा चोरी सा कोण व्हरो नाका